ल्यूक पातकाच्या मार्गार दुसऱ्याक ओडिना जावंक शिडकावनी. चॅप्टर 17. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्योच. भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्योच, पूण ज्या मनशां उदेशीं त्यो येतीत तांचें कोटा. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक पर्यंत तांणी भावार्थ सोडूंक ओडून वचचे आदीं तांकां गळ्याक दांत्याचें पेड बांदून दर्यांत उडयल्लीं जाल्यार तांकां अदीक बरें जातलें. चुकतल्या पेल्याक सदांच बोगसूंचो कायदो. चोत्र आयदोरात तुजो पेलो तुजेर चूक करीत तर ताका शिडकाय, आनी तो आपली चूक वळखून घेतीत जाल्यार ताका बोगोस. आनी तो तुजे दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशीं परत येवन मुद्यो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगसूंचो. भावार्थाची पदवी. दोन दुतांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटोन वच आनी दर्यांत रिगून पाळां सोड अशें ह्या आमोरीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी तें तुमचें आयकतलें. चालतीं बेश्टीं चाकरां. तुमचे मदें कोण एका मनशाक एक चाकर आसा म्हूण समजात. शेत कोसून वो मेंढरां चोरून तो चाकर परत घरा येता तेन्ना चल वेगीं आनी जेवणाक बस अशें ताका धनी म्हणटलो काय? हाचे बदलेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसर पेंगताक कास मारून मेजाचें काम कर आनी मागीर तूं खा पिये अशें तो म्हणचो ना काय? आपणें सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून धोनयाक चाकराचो उपकार आसतलो काय? तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी, आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळ्ळा. बरें केल्ल्या 10 कोडकारांतलो एकलोच देवाक दिनवासता. जेरुसल्याक वेता आसतना जेजू सामारियेचे आनी गालिलियेचे शिमेवेल्यान चलत वेतालो. एका गांवांत भितर सरतना कोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू गुरुजी आमची काकूट कर. ताणें तांकां पळयोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितोल जाले. तांतलो एकलो आपूण बरो जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत पोत्तून आयलो. आनी जेजूच्या पांयाशीं ओमटो पडून ताणें ताचे आभार मानले. आनी तो एक सामारियेकार आसलो. हें पळयोवन जेजून ताका अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय? हेर 9 खंय पावले तर? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो? आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाच्या राजाचें येणें. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिजेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली, नदरेक पडटात तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना, तर जाणो जायात देवाचें राज तुमचे मदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस तरी पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो दीस येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, ओ थंय पळय, वो हांगासर पळय. भायर सरूं नाकात आनी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. जशें जगलावणे मागता तेन्ना ताचो लोक अंतरालाचे एके शिमेर थावन दुसरे शिमेर पर्यंत पडटा,
तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं तो जायतें सोंसतलो आनी ही आतांची पिणकां ताका भायरायतली. ही देवाची खुशी. जशें नोआच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोआ तारवान भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या म्हणसर पर्यालो आयलो आनी ताचे वरवीं तीं सगळीं नाताक जालीं. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, रोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सोडोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा सर्गार थावन उजें आनी गंडोकाचो पावस पडून ताचे वरवीं सगळ्यांचो भस्म जालो. मनशाच्या पुताची प्रकाशवणी जातली त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतोच कोण पाठसार आसतीत आनी तांची मुस्तायकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक तांणी सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसतीत तांणी पाटी वेचें न्हय. लोटाचे बायलेक कितें घडलें ताचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव इबाड करतली आनी आपलो जीव इबाड करतात ती आपलो जीव वाचोयतली. हांव तुमकां सांगतां ते राती दोगां जाणां एका अंत्रुन्नार nhidlolim आसतलीं, पूण तांतल्या एकल्याक वहरतले आनी दुसऱ्याक सांगतले. दोगी बायलो एका दांड्यार दळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक वहरतले आनी दुसरेक सांगतले. तांणी जेजू लागीं विचारलें, सायबा, खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोडें आसत थंय गid-ui एकठांवतले